नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात. सेगीत दुसऱ्या दिसा चौकशी उपरांत सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर वक्तव्यवादांत सापडिल्ल्या सुभाष वेलिंगकारान निमणे मिडियाक प्रतिक्रिया दिल्या. आपूण पुलिशेक सहकार्य करीत आसा अशें वेलिंगार सांगता. पुलिशेक जी कितें म्हायती जाय आशिल्ली ती दिल्या. सुमार 2 वरां मायज चौकशी सुरू आशिल्ली. हालीं जे कितें जालां पळय तें हेजें कितें म्हणपाचें आहा तुमकां? सो कितें रिएक्शन कितें आहा तुमचें? ना कांय ना. सकाळीं 10 वरांचेर आपयल्लो आनी पोलिसांक आमी कोऑपरेट करता हांव. तांकां जें कितें इन्फॉर्मेशन जाय तें सगळें दिलें आनी जालें. आतां आमचें सेशन जें आसा तें काबार जालें. सो थोड्यांच्या लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले ते हेजेर तुमचें कितें? त्या मुद्द्याचेर हांव वचना. ते कोर्ट जो आसा सब ज्युडीज आशिल्ले मागीर ते कोर्ट जें आसा तें ठरयतलें. ओके. 15 हियरिंग आहा तुमकां कितें? हां कितें म्हणटा 15 आसा न्ही? कितें जालें? 15 कितें? 15 तारखेक आतां एसटीन तुमचें हियरिंग आसा. हियरिंग आसा. ताका त्या दृश्टीन मदीं जें कितें रिक्वायरमेंट्स आसा ते पूर्ण केलें न्ही. सो आतां परत इन्क्वायरीक समज पोलिसांक कोऑपरेट केलें. ओके. परत समज इन्क्वायरीक आफयत जाल्यार तुमी येतले न्ही? हां इन्क्वायरीक आफयत जाल्यार हां परत इन्क्वायरीक आफयत जाल्यार तुमी आसतले न्ही? नको आपयले येतले आमी. वी आर कोऑपरेटिंग विथ द पुलीस. ओके. तुमी लोकांक कितें सांगपाक सोदता? ना कांय ना. एट दीस मोमेंट कांय ना. म्हापशें नगरपालिकेन एकता नगरांतल्या 10 बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्या. सिद्दीकी सुलेमान खानान ही बेकायदेशीर घरां बांदिल्ली. ताका खंय नोटीस धाडिल्ली तरी लेगीत तो चौकशेक हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान कारवाय सुरू दवरली. ही सगळीं बांदकामां पुराय तरेन बेकायदेशीर आसा अशें सिद्ध जाल्या उपरांत पालिकेन शुक्रारा ती मोडपाक सुरवात केली. इन्स्पेक्टर शेखर गांवस आनी ह्या जागेची पाहणी केली. पाहणी करतना ताका नजरेक आयली की हांगा सिद्दीकी सुलेमान खान आणि बेकायदेशीर रितीन कन्स्ट्रक्शनाक केली. 2 मोठी आसली आनी बारीक भितर टँक टँक आसता. पाहणी करून रिपोर्ट मेळ्ळो. रिपोर्टा प्रमाणे चौकशी जाली. सिद्दीकी सुलेमानाक नोटीस दिल्या पूण तो चौकशी हजर रावलो ना. आनी चौकशी जेन्ना सोंपली तेन्ना कळ्ळें की स्ट्रक्चराक कंप्लिटली बेकायदेशीर आहा. म्युन्सिपाल्टीचे बाकीचे ऑथॉरिटी ज्यो आहा तांचे कसलेंच परमिशन ना म्हणून ताका फायनली डेमोलिशन नोटीस काडली. आयज जी कारवाय जी चल्ल्या ती डेमोलिशनाची. टोटल कितली? टोटल 6 आहा. 2 व्हडली आसा आनी बारीक येती. समोरची जी दिसता तुमकां पळय सोपटीक टँक आहा. वर एक टँक दवरपाचे स्टँड जे घातलेले आहा ते बी घेवन सगळे. पेडणेकारांचो शुक्रारा पुलीस स्टेशनाचेर व्हडा संख्येन जमा. तोरशेच्या चलयेचेर एका बिगर गोंयकारान केल्ल्या हल्ल्याच्या प्रकरणाची चौकशी खंय मेरेन पावल्या ताचो नियाळ घेवंक लोक पुलिशे कडेन. पेडणे वाठारांत काम करपी भायल्यांक आयिल्ल्यांचे टॅनंट व्हेरिफिकेशन जावचें तशेंच ह्या हल्ल्याच्या प्रकरणात खर कारवाय करपाची लोकांची मागणी. नमस्कार. आमी आसात पेडणे पोलीस स्टेशनार आसात आनी 9 ऑक्टोबर 2024 म्हणजे 2 दिसां पयलीं एक इन्सिडंट घडल्या पेडण्या तालुक्यान. तोरशे हांगातली एक 25 वर्साची चली एक वर्कशॉपा खातीर पेडणे येवन परत मोपा एअरपोर्ट हांगा ती काम करता. थंयसर ते वता आसतना तिचेर एक हल्लो जालो. अशें जे इन्सिडंट जे आसा पेडणे वाठारांत एक दिसान दीस वाडत आसा. तिचेर खंय तरी लक्ष रावचें आनी हेचेर एक्शन घेवचें म्हणून आयज मोपा टॅक्सी कार जे यूथ जे आसा ते सुद्दां हांगा आयज जमलेले आनी हे जे इन्सिडंट घडला हाचेर लक्ष दिवचें आनी हेचेर कारवाई करचे आनी कशें तांकां सोडप ना. जे गुन्यांव करता तांचेर कारवाई जावकूच जाय अशें तांचे मागणी आसा. खंय इन्व्हेस्टिगेशनात हलगर्जीपणा जावपाक जायना त्या खातीर आमी सगळे भुरगे हांगासर
पुलीस स्टेशनार जमले आणि PI कडे स्टेटस विचारपाक आयले कितें बाबा केसीचे कितें जालें, खंयचे सेक्शन तुवें लायले ते केसी, कित्याक सँड एक्सट्रॅक्शन करता इलिगल करता तेचे आमकां पडलेलें ना. पण आयज तेच भैया भायल्यान येता बिहाराच्यान, तेंचो नेचर असो थंय रेप करता मर्डर करता आनी येता हांगा थंयसर तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन ना पुलीस स्टेशनार. मोस्टली आतां हांवें पयलें ना म्हटल्यार 15 भैया हांगा आतां येताले. सो खंय तरी CMाक सांगता हाचेर लक्ष दवर. त्या खातीर हे भुरगे सगळे हांगासर पुलीस स्टेशनार जमलेले आहा. मागता SP जो आहा आमचो अक्षित कौशल सर प्लीज लूक इनटू दीस. असो मॅटर हांगा परतून जावपाक जायना. प्रसंग घडोवन तेचेर एक्शन घेवच्या पयलीं जे अशे प्रसंग फ्युचरान घडपाक जायना हेचेर पयलीं कितें तरी प्रिवेंशन म्हणटा तें करपाक जाय. सो म्हाजी रिक्वेस्ट पेडणेकारांक आव्हान केल्लें की आतां तरी जागे जाया म्हणून. कळ्ळें. अजून पासून हांव तेंच सांगता की आख्ख्या पेडणेकारांनी पेटोवन उठपाची गरज आहा. एकंदर ह्या विशयाचेर हे कित्याक घडले, इन्सिडंट कित्याक खातीर जाले आनी तेचेर कित्याक वार जालो हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. गोंयांतले हेर मागास वर्गीयांची लोकसंख्या जाणून घेवंक जाती प्रमाण जनगणना जावची, भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांची मागणी. बेरेस्तारा फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेवन मागणी दवरल्या. आमकां सगळ्यांक खबर आहा लास्ट 14 years आमचो जो सेन्सस आहा आफ्टर 11 आज पर्यंत तो सेन्सस जावंक ना. तो सेन्सस जावचो हे आमचें एक प्रमाणीक मत आहा. हे सेन्सस जाल्या नंतरूच ह्या राज्यान ज्यो वेगवेगळ्यो कम्युनिटी आहा पळय तांकां आपली स्ट्रेंथ कितें आहा पळय ती कळटली. 2011 जो सेन्सस जाल्लो वो आमचे माहिती प्रमाणे वो चुकीचो आहा. म्हणजे आमी CMाकूय सांगलेलें आहा हो सेन्सस चुकीचो आहा आनी अशें चुकीचो सेन्सस केल्ल्या खास करून आमच्या भंडारी समाजाच्या बद्दल तितून चुकीची माहिती आहा. म्हणजे जो आसपाक जाय सेन्सस जितली पर्संटेज आसपाक जाय आसली ती कमी आहा अशें आमकां दिसता. सो तेका लागून आमी खास करून आमचो आनी सगळ्या गोंयचो आख्ख्या सगळ्या जितल्यो जाती धर्म आहा तेंचो सेन्सस जावचो अशी म्हणून मागणी आयज आमी घेवन येयल्ली आहा. हो 21 जावपाक जाय आसलो पूण कोविडाच्या काळाक लागून कोविड आसलेल्या कारणान तो मागीर फुडें गेलो पळय तो आयज मेरेन जावंक ना. सो आतां CMान एश्युरन्स दिल्ले आहा ते आपूण करून घेता. सेन्सस जावंक जाय गोंयच्या अदर बॅकवर्ड क्लास ST सगळ्यांच्या कम्युनिटी खातीर तो इम्पॉर्टंट आसा. कारण रिजर्वेशन जो विशय आसा आमी पळयलें की आज ST रिजर्वेशनाक पर्टिक्युलरली ST रिजर्वेशनूय मागला पूण डेटा नाशिल्ल्या कारणान हे ST रिजर्वेशन हॅपझायडली दिवचें काय आनी दुसऱ्यांचेर अन्याय करचो हो एक मोठो प्रश्न आसा. तशेंच आमी हें पळयलां की कांय पंचायत इलेक्शनान OBC डेटा अवेलेबल नाशिल्ल्या कारणान OBC रिजर्वेशन करपाक वेगवेगळे दुसरे ते हे लायतात दाखले लायता आनी ताका लागून इश्यू येता. हे जावचें न्ही म्हणून एक प्रॉपर सेन्सस आसप इम्पॉर्टंट आसा. आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यांनी मागणी जी आसा आमची ती मागणी आयकून घेवची. कारण खूब जाण आपापणाचे दृश्टिकोनांतल्यान एक पॉयंट मारता आनी हे पॉयंट आमी घेवपाक हांगा. आमी जे आसा ते जे आमकां कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिल्लो आसा सो जो कॉन्स्टिट्युशनान आमकां जो हक्क दिल्लो आसा तो हक्काचेर आमी उलयता आनी तो हक्क आमी घेवन फुडें वयता. 70ंतल्या सावड्ड्या तोणीर धबधब्यार 30 वर्सांचो तरणाटो बुडलो. पंकज राजपूत मूळ मध्य प्रदेशांतलो. कांदोळे एका हॉटेलांत कामाक आसतालो. इश्टां बरोबर धबधब्यार पिकनिकेक गेल्लो. सुमार 24 वरां उपरांत ताची बॉडी मेळ्ळी. नमस्कार. आमी सध्या सत्तरी तालुक्यांतल्या सावड्ड्या पंचायत क्षेत्रांत येवपी जो तोणीर म्हणून जो वॉटरफॉल आसा त्या वॉटरफॉलाचेर सध्या आमी हांगासर आयिल्ले आसा. आनी काल हांगासर एक वायट इन्सिडंट घडलो तो म्हटल्यार जवळ जवळ काल दनपारां जे कांदोळे हांगासर एक 5 स्टार रिसॉर्ट आसा त्या रिसॉर्टांतले 7 ते 8 भुरगे हांगासर न्हावपाक गेल्ले आनी तेतूंतले एक भुरग्याक मरण येल्लें आसा. आनी काल जेन्ना ही गजाल फायर ब्रिगेडीक वापय जेन्ना कळ्ळी तेंच्यांनी तेन्ना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी स्टार्ट केल्या उपरांत काल राती काळोख जालो म्हणून ऑपरेशन तांकां स्टॉप करचें पडलें. आनी ताजे उपरांत आयज परतून सर्च ऑपरेशन परतून स्टार्ट केलें. फायर ब्रिगेडी बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसले, पोलीस आसले आनी अलॉंग विथ विलेजर्स अशें सगळ्यांनी मेळून तें ऑपरेशन स्टार्ट केलें. आनी आयज दनपारां त्या भुरग्याची बॉडी आसा ती रिकवर जाल्ली आसा. त्या भुरग्याचें नांव आसा ते पंकज राजपूत. तो मूळ रावपी मध्य प्रदेश हांगचो. सध्या पोलीस हांगासर फर्स्ट इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते हांगासर करतात आनी हेच्या उपरांत ताका वाळपय हॉस्पिटलांत शिफ्ट करून रोखडोच पोस्टमॉर्टमाक धाडपाचो आसा. सांगपाची गजाल अशी म्हटल्यार आमी आमच्या माध्यमांतल्यान खूब फावटी तुमकां सांगता की अशे जे रिस्की वॉटरफॉल आसता ते रिस्की वॉटरफॉलाचेर तुमी येनाकात. जो मेरेन लोकल कोण तरी तुमच्या बरोबर आसना तो मेरेन तुमी येनाकात जेणे करून असले इन्सिडंट घडचे ना.
लोक कितें करतात की असले खंय ना खंय तरी इंस्टाग्रामाचेर किंवा फेसबुकाचेर रिल्स पळयतात असले वॉटरफॉलांचेर येतात आनी असले दुर्दैवी मागीर वायट घटना घडटात. सो ह्या भुरग्याची जी बॉडी आसा ती रिकवर जाल्ली आसा आनी फुडले प्रोसेस जे आसा ते वाळपय पुलीस करीत आसात. 70 स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. बिराड्यांची म्हायती दिवना जाल्यार तांकां 10,000 रुपयांचो तालाव. खेरीज पुलीस केस. मुख्यमंत्री उलयला. टेनंट व्हेरिफिकेशनाची बेरेस्तारा मुजत सोंपली. जांणी अजून मेरेन टेनंट व्हेरिफिकेशन पुराय करूंक ना तांणी फुडल्या 3-4 दिसांत करची. मुख्यमंत्र्याचो उलो. ना जाल्यार खंय परिणाम भोगपाचे. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. गोय सरकारच्या टेनंट व्हेरिफिकेशन बिल पास जाल्या उपरांत आमच्या पुलिसांनी खूब मोठ्या प्रमाणात टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात केला. आयज खरें म्हणजे 10 तारखेक लास्ट डेट दिल्ली आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें म्हणून. ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशनाक धरून जेंच्यांनी आजुनूय करूंक ना ते विलिंगली येवन करचे आनी विलिंगली जर येवन केलें ना ते बी जाता तितके बेगीन करचे आनी विलिंगली येवन जर केलें ना आनी जर फाल्यां सकाळी पुलीस येवन थंयसर जर व्हेरीफाय करून जर टेनंट आसा म्हणून कळत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली. म्हणून म्हणटा फुडले सुद्दां एक 4-5 दिसांक स्वताहून येवन केले काय हरकत ना. पुलीस वील कॉपरेट, पुलीस वील सपोर्ट. चुकीचो थोडे जाण जे आहा पळय 200 रुपया फॉर्माक घेता आनी कितें घेता हे लोकांच्या तकलेंत बेश्टच घालपाक लागलेले आसा. कोणूच खंयसरूच कसलेच पयशे घेयना. आपल्या घरान जर रुमाक रावता आसत जाल्यार ते येवन रजिस्टर्ड करचे आनी तांच्यांनी तेजो ID प्रूफ दिवचो. हे फक्त गोंयकारांच्या हिता खातीर ज्याच्या घरान आमी मनीस दवरता तेज्या हिता खातीर. आमी पळयलें आयज पर्यंत जेका आमी भाड्याक दवरतात तोच आपल्या घरांतली चोरी करुनी गेल्लो आसा. वेगवेगळे इन्सिडंट्स हे जे आहा पळय मर्डर पासून ते बाकीचे सगळे रेप पर्यंत हे सगळे इन्सिडंट्स सुद्दां अशा काही लोकांच्या खातीर जाता. पण काही लोकांच्या खातीर जाता आसतना आमी प्रिकॉशन घेवप गरजेचें आसता. ती प्रिकॉशन घेतली आसत जाल्यार टेनंट व्हेरिफिकेशन बिलाक धरून म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी कोणी उरला तेंच्यांनी स्वताहून कॉपरेट करचें. अदरवायज पुलीस घरा वचून करीत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली आनी बाकीच्यो इन्क्वायरी सुरू जातली. फुडले 4-5 दीस तुमकां 4-5 दिसाच्या भितर खंय तरी कंप्लीट. म्हादय पिवपा उदका प्रकल्पाक गोंय सरकार कारण नासतना हरकत घेता म्हूण कर्नाटकाचो आरोप. कोर्टान प्रकल्प स्टे केल्लो ना म्हूण केंद्र सरकारान वेळ काडी नासतना पर्यावरण परवानो दिवन ह्या प्रकल्पाक बावटो दाखोवचो म्हूण कर्नाटकाची मागणी. राष्ट्रीय रानवटी जीव मंडळाचे स्थायी समितीचे 80वे बसकेत ह्या प्रकल्पाक क्लिअरन्साचो विशय आयलो. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेसकल काल बुधवारा राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची दिल्ली हांगासर बैठक झाली. या बैठकीत म्हादईच्या जो कळसो नालो आसा तो उडोवपाचो विशय आसा तो अजेंड्याचेर आशिल्लो. त्या वेळाचेर ह्या बैठकीत कर्नाटक कडल्यान युक्तिवाद करण्यात येयल्लो. त्या वेळाचेर गोवा सरकारान ह्या कळसा आणि भंडोरा या नाल्याचे पाणी वळोवपा खातीर विनाकारण आक्षेप घेतिल्लो आसा असो आरोप कर्नाटकांतल्यान केल्लो आसा. तशेंच न्यायालयान ह्या प्रकल्पाक स्थगिती दिवंक ना किंवा स्थगिती आदेश दिवंक ना. तेका लागून केंद्र सरकारान बेगींतल्या बेगीन ह्या प्रकल्पा खातीर पर्यावरण परवानो दिवचो, मंजुरी दिवची अशी मागणी तेंच्यांनी ह्या युक्तिवादात केल्ली आसा. त्या वेळाचेर ह्या राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीन तांकां ह्या संदर्भातील सर्व कागदपत्र आसात ती सादर करपाचो सूचना दिल्ली आसा. ही कागदपत्रां सादर केल्यानंतर आमी तेजेर सविस्तर चौकशी करून आमचो डिसिजन निर्णय आसा तो आमी दितले अशेंही तेंच्यांनी ह्या वेळेचेर कर्नाटकाक सांगितलेले आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. कर्नाटकाच्या वतीन हे बसकेत वन विभागाचो अतिरिक्त मुखेल सचिव N मंजुनाथ प्रसाद वांटेकार जाल्लो. उत्तर कर्नाटकांतल्या लाखांनी लोकांक पिवपाच्या उदकाची पुरवण करपी हो प्रकल्प आसा अशें प्रसादान म्हटलें. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या तज्ञ पंगडान ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाची शिफारस करून 9 महिने जाले. देखून सगळ्याच बाबतीत विचार करून ह्या येवजणे खातीर पर्यावरण परवानो दिवचो अशी मागणी प्रसादान केल्या. मजगती गोयच्या प्रधान मुखेल वन संरक्षकान कर्नाटक शिपणावळ महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकाक वन्यजीव संरक्षण कायदो 1972 प्रमाण कारणां दाखय नोटीस दिल्या. गोय सरकाराच्या संमती बगर कर्नाटक सरकारान प्रकल्प हातीन घेवचो न्हय असो आदेश गोयच्या प्रधान मुखेल वन संरक्षकान जारी केल्लो. हो आदेश जारी करपाचो अधिकार गोय सरकाराक ना. हो आदेश रद्द करचो याचिका कर्नाटक सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या.
प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. फुटबॉल परिशदेत वेगवेगळ्या घटकांनी केल्ल्या शिफारशी टप्प्याटप्प्यान अंमलात हाडच्यो. आमदार दिगंबर कामत उलयलो. सगळ्यो शिफारसी बऱ्यांत बऱ्यो आनी योग्य आसून तांकां प्राधान्य दिवन चालीक लावच्यो अशें कामत उलयलो. हे विशीं आपूण स्वता मुख्यमंत्री आनी खेळां मंत्र्या कडेन उलयतलो अशें आमदारान म्हटलें. परिशदेच्या निमण्या दिसा तो उलयलो. I have been discussing with Executive Director of Sports Authority of Goa and also with Dr. Kaitan Fernandez. They have deliberated on various topics. Threadbare discussion has taken place and they have come out with very good recommendations. I'm sure that these recommendations have to be implemented by the government by heart. There is nothing artificial. If we are really lovers of football, if you want to do something good for the football, then it depends how we start implementing these recommendations. Now here 3 people have to play a major role. One is Goa Football Association, one is Goa Football Development Council, and third is Government of Goa, of which Director of Sports, Executive Director of Sports Authority, they are all part of the Government of Goa. See, all 3 hands come together, then nobody can stop the development of football. This is my sincere opinion. There are some other issues which I heard while giving presentations. I think all the issues there is a solution for each and every issue. I'm very positive. There is a very, recommendations are quite good as per my knowledge and they can be implemented. Only thing, we will have to make a collective. We'll talk to the Chief Minister. I'll fix up a meeting with Chief Minister, Sports Minister. We'll discuss. Together we can discuss. And we'll try to come out. If we are not able to implement all the suggestions at a time, let us divide it into phases. So in the first phase, priority. These are the implementation. These are the things which have to be implemented within 6 months. Something like that. But that result has to come. Otherwise, holding the summit will have no meaning. बागा दर्यांत टुरिस्टाक घेवन सायट सिंगाक गेल्ली बोट उमथली. बोटीत कर्नाटकाचे 15 टुरिस्ट आशिल्ले. ल्हाराच्या नेटार बोट उमथली. नुस्तेमारीक गेल्ल्या नुस्तेमारांनी टुरिस्टांक रेस्क्यू केले. लायफ जॅकेट घाल्ले म्हूण सगळे साल्वार. बोट उमथली तेन्ना 8 जाण पोंदाच उरले. तातूंतले 2 क्रिटिकल, तांकां जीएमसीत घाले. आतांच बागा बिचार एक सायट सींग करपाक बोट वयतली. मदींच एक अपघात जाल्लो आसा. कर्नाटकांतले टुरिस्टांक घेवन वयताली. मदीं पावतकूर व्हडले ल्हार येयले खंय आनी बोट परती जाली. आनी हो अपघात जालो तेन्ना जे बिचार जे फिशरमॅन आसले तेंच्यांनी हेल्पा खातीर धांव घेतली आनी तेंच्यांनी ताका रेस्क्यू केल्ले आसा. आनी आमकां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे बोट परती जाली. मदीं खंय बोटी पोना खंय 2 जाण शिरकली. तांकां काडपाक मातसो तांकां त्रास जालो. पूण सगळ्यांनी जॅकेट घातिल्ले म्हणून ती साल्वार खंय. आनी आमकां अशी म्हायती मेळटा 2 जाणां बरीच इंजर्ड आहा. तांकां सोमतेच लागच्या कांदोळे PSC सेंटरान ट्रिटमेंटा खातीर हाडले आनी आतां तांकां GMCन व्हेला अशी आमकां म्हायती मेळटा. बाकीच्यांक कोणाक काय जाल्लें ना. फक्त 2 जाणांक बरी इंजरी जाल्ल्यो आसा अशें आमकां म्हायती मेळटा. आनी तेंचे हितून धाकटी भुरगीं सुद्दां आसली खंय. ती 2 वर्सांची आसली अशी आमकां म्हायती मेळटा. आनी हो सगळो प्रकार कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो तेंच्या कानार पडलो. तेंच्यांनी सोमतेच ऑन द स्पॉट गेले आनी तेंच्यांनी विजीट दिल्ली आसा. आनी कलंगूटचे PI तो ऑन द स्पॉट आसले. प्रुडंट मीडिया खातीर सौरव शिरोडकर. किसका बोट का पैसेंजर को ले गया था, उसमें बोट पलट गया था. हाँ, 12 जन को 20 जन को ले गया. और किसी को कुछ लग गया? किसी को कुछ लग गया? आप कहाँ से आए थे? आप कहाँ से? कर्नाटक है, मैं झारखंड. ओके ओके. और कितने जन थे बोटी में? मैं कोई नहीं है, किसी कोई कैजुअलिटी नहीं, सब लोग. मंकी पॉक्सा विशीं जागृताय करची. दुयेंसांची पुराय म्हायती लोकांक दिवची म्हूण भलायकी खात्याचे PHC CHCक निर्देश. दोतोर उत्कर्ष बेतोडकार उलयलो. दुयेंस कशें पातळटा ताची लक्षणां हे विशीं लोकांक कळूंक जाय. मंकी पॉक्साची लक्षणां दिसल्यार खंय तपासून घेवचे. Now
बेस्ड ऑन दीस आमकां गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडल्यान हेच्या पयलीं एडवायजरी आयल्यो आनी आतां एडवायजरी येयल्या की लायक गो इन पब्लीक, टॉक टू पब्लीक, मेक पब्लीक अवेरनेस, और तांकां अवेर हेच्या खातीर करचो की तांकां खबर आसपाक जाय की जर तर ते भायल्यानच्यान खंयच्यान ट्रॅव्हल करून येयल्या, स्पेशली इन द एफेक्टेड कंट्रीज, आनी जर हांगा येवन जर तांकां जर तर एमपॉक्सची जर कितेंय जर सायन्स एंड सिम्पटम्स किंवा लक्षणां दिसता जाल्यार तांच्यांनी ताबडतोब आमचे कडेन आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक जाय. हाऊ यू कॅन कॉन्टॅक्ट टू अस इज आमचे सगळ्या हेल्थ सेंटर्स आसा पळय, सब सेंटर्स आसा, PSC आसा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट आसा आनी इवन GMC आसा. सो खंयच्या तरी ह्या सेंटराचेर तुमी लागींच्या तुमच्या वचून तांकां कॉन्टॅक्ट करून तांकां तुमची लक्षणां सांगची किंवा तुमचो ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा तेच्या बद्दलूय सांगची. आतां तुमकां सांगपाक म्हटल्यार मंकी पॉक्सान जाता कितें. सो बेसिकली जेन्ना तुमी खंयच्याय एफेक्टेड एरियांतल्यान जर येता परत विदीन 21 डेज 3 आठवड्या भितर तुमकां लक्षणां दिसपाक लागतली, जशें की जोर येवपाक लागतलो, आंगार पुळेर येवपाक लागतलो, जी आमी थंडी येता तेन्ना आमकां गुटां येता पळय इवन गळ्यान काना फाटल्यान, तशी गुटां येवपाक लागतली आंगार. सो आनी आंग दुखपाक लागतलें, तकली उसळपाक लागतली. असली जर कितें लक्षणां जर तुमकां इमिडिएटली आफ्टर ट्रॅव्हल टू एनी इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल किंवा तुमकां जर खबर आसा एफेक्टेड कंट्रीजान, स्पेशली लायक आमची आफ्रिकांतले ज्यो एरियाज आसा जशे की DRC म्हण, डेमोक्रेटीक रिपब्लीक ऑफ कॉंगो म्हण, किंवा बुरुंडी, कॉंगो, उगांडा, किनिया, ह्यो ज्यो एरियाज आसा, सो ह्या एरियांतल्यान जर तुमी जेन्ना परत येता पळय आनी जर तुमकां कसलीय अशी लक्षणां मेळटा जाल्यार तुमी ताबडतोब लागींच्या सेंटरान वचून डॉक्टराक मेळची. दिल्ली पुलिसेची ड्रग्सा आड व्हड कारवाय. रमेश नगरांत सुमार 2000 कोटीचे 200 किलो कोकेन पुलिशेन धरला. खावपाच्या पॅकेटांनी कोकेन भरिल्ले पुलिशेक मेळ्ळे. ह्या सप्तकांतली दिल्ली पुलिसेची दुसरी व्हड कारवाय. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.